फार्मागुडी GCE कॉलेजी कडेन 4 पाडकांक शॉक लागून मरण आयलें। ही पाडकां नितीन प्रभू गांवकर हांची। 33 kV हाय टेन्शन वायर तुटून चरता त्या पाडकांचेर पडली आनी पाडकांक मरण आयलें। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। हांव नितीन प्रभू गांवकर। म्हाजे हांव सकाळची चरपाक सोडलें तेन्ना तेंचे मेन 33 kV लायनीची मेन वायर वयली वायर एंगलाचेर तुटून पडली आनी सकयल चरता आसतना 4 जाणां पाडकां म्हाजी मेली। एक बरें जालें की मनीस कोण तेंपान पावलो ना त्या टायमार, नाजाल्यार मोठे हानी जातले आसले हानिकारक। सरकारान हेजेर कितें तरी विचार करून ही लायन एक जर जमनीच्यान काडची ना जाल्यार मिरगा पयलीं पावसा पयलीं तेजें सगळें प्रोविजन करून काम बीम करून तें कितें हें घातक आसा तें निवळ करून करपाचें। सो सरकारान तुका कितें आतां हेजें दिता म्हणून सांगलां जंय तुका लॉस जाला? हांवें काय विचारूंक ना सरकाराक। सो हे दूध पाडका ते पाडका पाडका काम कितल्यांक इन्सिडेंट हो केन्ना? आतां जवळ 11:30 आयज 11:30 हां, म्हळ्यार ही आतां GC कॅम्पस न्ही हो? सो हांगा भुरगीं भोंवता भुरगे भुरगे खेळपाक येता, हे मोठे घातकूच आसा। हां, मेन हाय टेन्शन वायर हे जाले 33,000 किलो जाय। ओके सो आतां हांगासर येवन गेले संबंदीत अधिकारी बीन? सगळे येवन गेले, पुलीस आयले, मागीर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आयले, डॉक्टर आयले। पण हांगा आतां तांकां बेहोरशी अशी उडयल्या पळय तांकां आतां कितें करतले? पुरपाचें आसा, JCB येवपाचें आसा। JCB येवन पुरपाचें केलां।